मडगांवची स्कुलां शैक्षणिक संकुलांत हाडपाची सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आशिल्लें तें पुराय जावपाक पावलें ना। मडगांवची स्कुलां शैक्षणिक संकुलांत आयलीं जाल्यार शारांत ट्राफिकेची समस्या लेगीत पयस जातली। आतांच्या सरकारान विधानसभेत मडगांव शैक्षणिक संकुल करपाचें आश्वासन दिल्लें, मात सरकारान हाचेर कांयच दखल घेतिल्ली ना अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगलें। पॉप्युलर ज्ञान प्रबोधिनी स्कुलाच्या नव्या इमारतीच्या पायभरवणे वेळार तो उलयतालो। आणि हांव जेन्ना मंत्री जाल्लो तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकाराचो एक फोकस आशिल्लो की इंटिग्रेटेड एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स म्हणटा तो दवरली करतलो म्हणून, आनी बेगींतल्या बेगीन करतलो म्हणून। म्हाका पसून एकदां ताणें हें करून गेलें की इश्कॉल घाल हांगा फातर्डान आनी बेगीन तें घे म्हण। हांवें तें घेतलें आनी म्हज्या गळ्याक पडलें, तेंच सांगतालो हांव उलयतात। अशें जालें की सगळें जालें हांव अलॉट करता, सगळें जालें आनी मागीर मनोहरभाई दुयेंत जालो आनी तें तशेंच उरलें। आतां नवें सेशन जी नवी असेंब्ली आयली तेन्ना पयल्या सेशनान हो इश्यू आमी घेतलो आनी एक उल्हासान ताचेर भाशणूय दिलें आनी म्हाका दिसता एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशनूय पास जालें हें बेगींतल्या बेगीन करचें म्हणल्यार फुडल्या असेंब्लीच्या सेशना पयलीं म्हणल्यार तें नेक्स्ट बजेट सेशना पयलीं हो इंटिग्रेटेड कॉम्प्लेक्स चालू जावचो। एक म्हाका हें दिसता की खंत दिसता की सरकारान ताचेर कांयच करूंक ना। आतां बारीक उल्हास म्हणटा की अशें जालां तशें जालां, बट इट्स नॉट सबस्टेन्शियल आनी ताचे खातीर हें सगळ्यान पोरणें स्कूल हांगा येवचें पडटा। आतां येतकच ताका दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जाय, बिल्डींग जाली म्हणून जायना, ग्रावंड जातकर आनी गरज पडटली, तुका लॅबॉरेटरी घालची पडटली आनी कितें तें। तो आतां जागो आसा वयर आनी जागो त्या भशेन ताणें यूज करचोय पडटलो तो, पूण ही सगळी गरज पडनाशिल्ली सरकार आपलें काम करतालें जाल्यार। सरकार आपलें काम करना तेन्ना कोणा तरी तें सांगचें पडटा। आज हांव सांगता आय एम नॉट बींग दॅट मच ऑफ अ क्रिटीक की हांव अजून मेरेन आज बाळगितां। वी आर हाफ द टर्न, 2.5 वर्सां पसून जावंक ना, 2 वर्सां जातलीं फुडल्या वर्सा, 3 वर्सां उरल्या, 3 वर्सांनी ते इजी जावंक शकता। देर इज अ वील देर इज अ वे, सो म्हाका दिसता हें जावंक शकता आनी एक बरें इश्कॉल सगळीं मडगांवची इश्कॉलां आनी चड करून बाब मनोहर रायकरान बी सांगूंक जाय, देवा कडेन उलोवपी मनशांनी ताचेर इनिशिएटीव घेवंक जाय। ही इश्कॉलां आहा आपल्या मतदारसंघांत, थंय ट्रॅफिक कंजेशन जाता, सगळ्यांक त्रास जाता, ती जर भायर शिफ्ट जाता जाल्यार इट इज समथींग वीच इज मॉडर्न।